नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो कर्नाटक बंगळुरूच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याचे सुलक्षणा सावंताक समन्स आज हाजीर रावपाचे आदेश सुलक्षणा बंगळुराक रवाना मतदानात गुड्डलसांव करून भाजपान जिखली चंदीगड महानगरपालिकेची वेंचणूक आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराचो आरोप फोंडेच्या उपजिल्हा हॉस्पिटल करतले बेगीनूच अपग्रेड राज्यातले हेर भलायकी केंद्रांतूय दुयेंतींक मेळटली बरी सेवा भलायकी मंत्री विश्व दितात माहिती हरमल रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी कोयराक लागून भलायकी गंभीर बेगोबेग कोयराचो लावचो विलो थळाव्यांची मागणी भाजपा उमेदवाराक आरोपाक योग्य आशिल्ल्या उमेदवाराचेच नाव जातले निश्चित म्हणटा आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकर आणि विधानसभा अधिवेशनात मांडटलो गोंयकारांच्यो समस्या सरकाराक काडटलो वडीर सांगता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय इंडिया आघाडी खाला आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसीन मेळून चंदीगड महानगरपालिकेची वेंचणूक जिखिल्ली पूण नगरसेवक विकत घेवपाच्या भाजपाच्या यत्नाक अपयश आयिल्ल्यान भाजपाच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यान मतदानात गुड्डलसांव आसा म्हणून सांगलें तशेंच इंडिया आघाडीचे नगरसेवक अपात्र थारावन भाजपान चंदीगड महानगरपालिकेचेर सत्ता काबीज केली हाच्या वेल्यान अशें दिसून येता की भाजपा इंडिया आघाडीक दिला इंडिया आघाडीच भाजपाक घरा धाडटली अशें गोंयचो आपाचो मुखेली अमित पालेकर सांगता आमच्या म्हणण्याप्रमाणे डेमोक्रेसीचे चीरहरण काल भारतीय जनता पार्टीन चंदीगडात केले 18 तारखेक जे इलेक्शन जावपाचे आशिल्ले 18 तारखेक जानेवारीच्या जी डेट फिक्स केल्ली मेयर इलेक्शनाची ताका एक बीजेपी कार्यकर्त्याक तांणी प्रिसायडिंग ऑफिसर म्हणून अपॉइंट केलो 18 तारखेक ज्या दिसा इलेक्शन जावपाचे आशिल्ले तेन्ना तो आपल्याक हॉस्पिटलांत एडमिट करून घेता आनी सांगता की आपल्याक इलेक्शनाक प्रेझेंट रावपाक जायना आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी जांचे थंय अलायन्स आशिल्ले अंडर इंडिया अलायन्स आमी हायकोर्टाक अप्रोच जाले हायकोर्टान 31 जानेवारीची डेट फिक्स केली आणि 31 जानेवारी 30 जानेवारीची डेट फिक्स केली 30 जानेवारी इलेक्शन जावच्या वेळार भारतीय जनता पार्टी कडेन 14 वोट आशिल्ले शिरोमणी अकाली दलाचो 1 वोट एक तांचो एमपीचो वोट असो म्हणून टोटल 16 वोट काँग्रेस आणि आप अशें म्हणून 20 वोट आम आदमी पार्टीचो थंय मेयर जावपाचो आशिल्लो इलेक्शन जाले वोटिंग जाली आनी जाले उपरांत काय खुबश्यो गजाली घडल्यो पण 18 ते 30 मेरेन बीजेपी एक ऑपरेशन लोटस म्हणून चलयता हांगा 20चे जे 20 आशिल्ले काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीचे जे काउन्सिलर्स कॉर्पोरेटर्स जे थंय निवडून आयल्या ते एकत्र रावले ऑपरेशन लोटस फेल जाले आणि साम दाम दंड भेद सोंपल्या उपरांत तांणी एक वेगळी नीती वापरली ते म्हणजे इलेक्शन जाले उपरांत 20 वोट जे अलायन्स इंडिया अलायन्साक पडिल्ले तातले नियरली 8 वोट तांणी इनव्हॅलिड केले फोंडेच्या उपजिल्हा हॉस्पिटलांत जाता तितले बेगीन सगळ्यो गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवन ते अपग्रेड करतले तशेंच सर्जन दोतोराची नेमणूक रोखडीच जातली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली मजगती फोंडे तशेंच राज्यातले हेर सगळ्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांतूय सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दुयेंतींक बरी सेवा दितले अशें उतर लेगीत ह्या वेळार भलायकी मंत्रीन दिलें थोडे मेंटेनन्साचे गोष्टी पीडब्ल्यूडी कडे गेले ते मुख्यमंत्री कडे वचून आमी ते बी बिजी आहात देशाचे प्रधानमंत्री बी आसात पूण कितें आयडी हॉस्पिटलान जे कितें करपाक जाय एडिशनल ते मिस्टर नायकान ऑलरेडी सजेशन्स केल्ले आसा आनी जे कितें ह्या हॉस्पिटलान अपग्रेड करून आनी पूर्णपणे सगळे ओटीज ऑपरेशनलायज करून मायनर आमकां सर्जरीज पासून सगळ्यो गोष्टी म्हणजे ल्हान ल्हान गोष्टी तरी गोवा मेडिकल कॉलेजात वचून एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगला की प्रपोजल हॉस्पिटल वायज आमकां दियात म्हणजे डॉक्टर पासून सगळे स्टाफ आमी ते घेवं शकता जोपर्यंत स्टाफ आमी घेवं शकना आनी मुख्य म्हणजे सादारणसो स्टाफ आमकां नाका आमकां डॉक्टरांची कमी आसा सर्जन आहा सर्जन हांवें सस्पेंड केला ताका टर्मिनेट केलो कित्याक ते करप्शनाचे विशय आशिल्लो आनी तो लोकां कडल्यान पयशे घेतालो म्हणून हांवें ताका काडलो पूण कितें आहा आमकां जे स्पेशलायज सर्विसीस जे कमी आहा
त्यो आमकां पूर्णपणे फूल फ्लेश प्रोत्साहन करपाक जाय. मुख्यमंत्री सांगला की प्रायम मिनिस्टर रिव्ह्यू जाल्या नंतर तेच्या नंतर आमी बसून आमकां जे कितें जाय त्यो सगळे प्रपोजल्स आमी तेंचे कडेन फॉरवर्ड करतले. आमचे कडेन प्रपोजल्स तयार आहा. प्लस आमी विनंती केल्या की GSIDCनूच आमचे हॉस्पिटल जेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्ना आमी ठरयल्लें की स्पेशलायज सर्वीस आसता कारण GSIDC मेंटेन करतली. हे विशय बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चेक आमी हाडटले. सांगला ऑलरेडी. आता तो एकदा टर्मिनेट झालो की ऑलरेडी ते GPSC कडे वयतले. त्याचबरोबर एडिशनल जाय कारण लोड वाडपाक लागला ह्या हॉस्पिटलाचो. आमकां हे रेफरल हॉस्पिटल करपाक जाय. सगळी फेसिलिटीज आमकां उपलब्ध करून दिवंक जाय. मिस्टर नायकाक एकदा न्हू दोनदा न्हू खूब फावट फोन करून सांगलेले आसा की काय काय गोष्टी हांगा जावंक जाय ह्यो पूर्णपणे ते करपाचो आमचो प्रयत्न. म्हणजे तुवें जे हॉस्पिटल जे पूर्णपणे आतां फंक्शन जावंक ना त्या हॉस्पिटलांनी आमी आमकां जे रिक्वायरमेंट आहा आनी कितें आसता की फक्त इक्विपमेंट घेवन ना पूण डॉक्टरांची कमी जे आहा ती डॉक्टराची कमी पूर्ण जावंक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर बेसिसाचेर डॉक्टर येवपाक तयार आसा ते आमी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आमी करतले. शिगांवच्या हॉस्पिटलांनी शॉर्टेज आहा ते एक एक करून आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून कॉम्प्रिहेन्सिवली ते कॅबिनेटान हाडपाचो आमचो प्रयत्न. हरमला रस्त्या कुशीक तशेंच हेर वाठारांनी कोयराच्यो राशी उडयल्यात. प्लास्टिका सयत हेर वोलो कोयर रस्त्या कुशीक उडयिल्ल्यान वाठारांत जाल्यार घाणी पडल्यात. थळाव्या पंचायतींनी ह्या प्रकाराचेर दुर्लक्ष केल्ले दिश्टी पडटा. देखून बेगोबेग कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. आज आम्ही हरमल ह्या वाठारात आसात आणि हो मुख्य रस्तो आसा. ह्या मुखेल रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणात गार्बेज साठोवन दिसून येता. नो गार्बेज झोन म्हणून हांगार एक फलकय लायला. पूण जायत्या वाठारात जर आपण नजर मारली तर व्हडा संख्येन ह्या गार्बेजची कचऱ्याची राशी आपणाक दिसून येता. आगर आसा थंय आगरा कडेन बऱ्याच प्रमाणात गार्बेज साठवलेली आसा. पालये पठाराचेर वचपी जो वाठार आसा त्या वाठारानय व्हडा प्रमाणात ही गार्बेज साठयल्ली आसा. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन योग्य ती कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. आमी आमचे उमेदवार निश्चित केल्यात. आमच्या इत्सूक उमेदवारांची नावां केंद्रीय फुडाऱ्यांक धाडून दिल्यात. काँग्रेसीने इत्सूक उमेदवारांचे अर्ज मागयल्यात. अर्ज मागून उमेदवार निश्चित करप हो तांचो अंतर्गत मुद्दो. पूण उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्यान आमचे दरेकी 3 उमेदवार निश्चित जाल्ल्याचें पालेकारान सांगलें. गोंयांत भाजपाच्या उमेदवारांक हारोवपाक योग्य आशिल्ल्या उमेदवाराचेच नांव निश्चित जातलें अशें अमित पालेकाराचें म्हणणें. जे सीट शेअरिंग जातले त्या प्रमाणे आमच्या चॉयसाचो आमचे जे जी वृत्ती आसा त्या वृत्तीन बसपाचो त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आसा आमच्या पार्टीची तातूंत बसपी फीट जावपी कॅन्डिडेटाची नांवां आमचे कडेन आसा. काँग्रेसाचे तो ताणें स्वता करचेच पडटले. इट इज देअर इंटरनल मॅटर की तांचे कोण कॅन्डिडेट आसतले. फाल्यां whoever is their candidate, if it is India Alliance, we will support them. And whoever is our candidate, they will have to support us. This is what India Alliance partnership is all about. तो तांचो इंटरनल मॅटर आसा की तांणी फॉर्म मागयला किंवा जे लोक आसा तांचे कडल्यान इंटरेस्टेड लोक आसा तांचे कडल्यान नांवां मागयल्या. आमकां ती गरज ना. आमचे कडेन ऑलरेडी 3 नांवां सावथांतल्यान आसा. 2 नांवां नॉर्थाक आशिल्ली प्लस ताका एक एडिशन जाला. So there are 3 who are interested to contest from North Goa, 3 who are interested to come from contest from South Goa. We are only waiting for clarity from National Alliance team, who are discussing seat sharing as far as various states are concerned. It is आमचो हो प्रश्न फक्त गोंयचो ना. हो प्रश्न आसा बाकीचो. कारण the point is India Alliance and how India Alliance will come to power in 2024. And I think that is of prime importance as far as this seat sharing is concerned. So the internal matter तांचा कधी कळोवचो. गोंय हे गुन्हेगारां खातीर एक सॉफ्ट स्टेट जावन रावला. आवय कडल्यान आपल्या चल्याची हत्या, मर्डर आनी गोंयांत सावन घेतिल्ले डुप्लिकेट पासपोर्टाची गवाय दिता. हे सारकिल्ल्या विशयांचेर विधानसभेत आवाज उठयतलो गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायन सांगलें. विजयान आपल्या कार्यालयात गोंयकारांची भेट घेवन तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. ह्यो सगळ्यो समस्या येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडून सरकाराक वडीर काडटले. गोंयचे सगळे ज्वलंत विशय आसात ताचेर हांव विजय सरदेसाय म्हूण आवाज काडटलो. जर बाकीच्या विरोधकांक एकटे येवन झगडचे दिसता ते तांचेर निंबून आसा. म्हाका तेंको दिवप काय ना ते. सरकार राम मंदिराचेर बडायो मारता पूण गोंयांत राम राज्य खंय पावला तें मुख्यमंत्र्यान पळोवचें असो आरोप विजयान केला. की सरकार आज सामको सेलिब्रेटरी मोडार आहा. सरकार कितें दिसता की राम मंदिर थंय जालें म्हळ्यार राम राज्य आयलें म्हणून. राम राज्याचे एकूय संकेत ना म्हणून जाता म्हणून सर्वसामान्याचेर अन्याय जाता.
म्हारगाय वाडल्या, नोकऱ्यो मेळना, गोंयकार नोकऱ्या खातीर भायर वता, भायले लोक भितर येता, गोंयांत गोंयकार दिश्टी पडना आनी अशें हातून आमची कला, आमची संस्कृती, आमचे दायज सगळें सोडून दिलां. ह्या हातून गोंयकारपण काबार जाता आनी हे सरकाराक दिसता राम राज्य आयला. सो हे एक्सपोज करप हे आमचें कर्तव्य जाता आनी हांव एक्झॅम्पल करतलो. म्हज्या एकल्याचे प्रेस कॉन्फरन्स सो हांव मोडून उलोवंक शकता. आतां तातूंत हांवें बाब काल्लू सागरिसा बरोबर क्वेश्चन घाल्ल्या. आमी युनायटेड ऑपोजिशन अशें आमची एक स्ट्रॅटेजी आशिल्ली की एक दोनाचो ग्रूप, एक तिनाचो ग्रूप, एक दोनाचो अशें करून घालप म्हणलें. कित्याक बेजिकली ती प्रोबेबिलिटी तुका लॉट लागपाक त्या हातून आमी घाल्लें आहा. म्हाका दिसता हे सगळे इश्यू हे गोंयकारांचे इश्यू. हातून युनायटेड रावप हे म्हाका दिसता साहजीक आसा. जो कोण ऑपोजिशनान आहा ताका हे दिसता हे काय म्हजे एक मतदारसंघाचो इश्यू हातून काय ना. दीज आर इश्यूज जनरल. म्हाका दिसता दॅट शूड बी युनायटेड ऑपोजिशन. आय डोंट नो ऑर आय कॅनॉट विज्युअलायज वाय वी विल नॉट बी युनायटेड टू टेक अप दीस इश्यू. भाजपात कशें वचप हाचो रस्तो म्हाका बेस बरो खबर आसा. म्हाजो स्वताचो पक्ष आसा आनी हांव चोरून भाजपात वयचो ना. लोकांक विश्वासात घेतल्या उपरांतच हांव भाजपात वयतलो. भाजपाच्या क्षुल्लक कार्यकर्त्यांक जाप दिवंक हांव हांगा ना अशें विजयान सांगलें. स्पोक्समॅन बेकार कितले आहा, काँग्रेसीचे आहा ते अशे. ते 2 पयशांचे स्पोक्समॅन हांव उत्तर दिवपाक ना. बरो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा पडलो आनी बीजेपीन जर भितर सरूंक जाय जाल्यार म्हाका कशें सांगलें म्हण भितर वचपाक दिसता. हांव जर भितर सरता जाल्यार हांव सांगून सरपी कित्याक तें आनी लिपून न्ही अशें कोणा कडेन ते स्पोक्समॅना कडेन उलोवन न्ही सारकें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. मुख्यमंत्र्यांची घरकान सुलक्षणा सावंतांक बंगळूर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याचो समन्स. कर्नाटकाच्या विधानसभा अधिवेशनाचे प्रचारा वेळार शाळेच्या आवाठांत प्रचार सभा घेतिल्ल्याचे प्रकरण मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुलक्षणाक आज बिरेस्तारा हाजीर रावपाचो आदेश. सुलक्षणा बंगळुराक रवाना. फाटले वर्सा विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपा तर्फे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची पत्नी म्हणजे सुलक्षणा सावंत हांच्यांनी कर्नाटकान वचून वेगवेगळे सभा घेतिल्ल्यो आनी प्रचार केल्ले. ताचे भितरलीच एक सभा म्हटल्यार शालेय हेचेर तांच्यांनी सभा घेतिल्ली आनी शालेय हेचेर सभा घेतल्या उपरांत थंयसरले जे काँग्रेस पदाधिकारी आसा तांच्यांनी तांचेर एक केस घातिल्ली. ती म्हटल्यार तांचे जे नियम आसा ताचे उल्लंघन केल्ले कारणान तांच्यांनी केस घातिल्ली आनी आयज ताचे सुनावणी आसा त्या केसीचेर. जाल्यार आयज जे आसा ती सुलक्षणा सावंत ही आयज कर्नाटका हांगासर वचून आयज जी सुनावणी आसा ते सुनावणीक थंयसर हजर रावचे अशें सांगलां आनी आयज सुलक्षणा सावंत ही थंयसर हजर रावतली अशें सुद्दां आमकां कळलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर. कमर्शियल उदकाची लायन डिस्कनेक्ट केल्ल्यान वेळी रामनगरीचे लोक फुर्योज. आमकां सांगिनासतना कशें कितें उदकाची कनेक्शनां काडूंक शकतात तांचो प्रश्न. उदका पुरवण खात्याक घेराव उपरांत परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर उदकाचें डिस्कनेक्शन सध्या ऑन होल्ड दवरिल्ल्याचे PWDचे अधिकारी संजय पागी हांणी सांगलें. की ते डिस्कनेक्शन करना म्हण आतां सद्या तेंच्यांनी आमगेले तुका कमर्शियल केला डोमेस्टीक करना म्हणटा ते टील द फर्दर ऑर्डर म्हणटा तो. एक्चुअली ऑर्डर आतां इन फोर्स ही ऑर्डर रिवोक केन्ना आमी फाल्यां हेल्थ ऑफिसराक वचून मेळटले कुडतरी. सो एक्चुअली कशें आसा तुका ऑलरेडी काम सगळें रिजॉल्व जाल्लें आसा. जस्ट 5% ऑफ द वर्क इज लेफ्ट. आमगेले सगळे सिवरेजी सगळे भितर काम कंप्लीट जाल्लें आसा. इवन अंडरग्राउंड केबलिंग जालें सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. सो आतां तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला त्या एश्युरन्साचेर आमी वयता आतां की आनी ते डिस्कनेक्ट करना म्हणून. सद्या करना म्हणटा मुखाल्ले करना म्हणटा ते डिस्कनेक्ट. जे आतां रेजिडेन्शियल आहा ते करना. कमर्शियल सगळी फूल तुका लायन तेंच्यानी डिस्कनेक्ट केल्या आनी विदाउट आवर नॉलेज येयल्या ते दनपारचे डिस्कनेक्ट केल्यान गेले आमकां कांयच खबरूच ना. मागीर काय हॉटेलकारांनी फोन करता की आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी डिस्कनेक्ट केलें. आमी सद्याक न्ही डिस्कनेक्शन आमी होल्डार दवरला कळ्ळें न्ही बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन. कितली लोक हांगा जमिल्ले पळय ऑफिस बंद करपाक दिला 4 आयिल्ले ते. सो आतां ही कडेन उलयला तो आनीक एज पर इन्स्ट्रक्शन्स आमी सद्याक म्हणजे डिस्कनेक्शन करची ना. आतां केला पळय न्ही फक्त कमर्शियल केल्या आनीक हें करूं ना डोमेस्टीक कोणाक म्हणजे लोकांक त्रास जावपाक की कांय करूं ना. सो सद्याक तें आमी होल्डार दवरतोय आनीक आमी वील पूट अ रिपोर्ट टू हेल्थ ऑफिसर जाणें आमकां ऑर्डर दिला डिस्कनेक्शन करपाक. सो वील बी वेटिंग फॉर इज फर्दर ऑर्डर.
कनेक्शन डिस्कनेक्ट केलं पण परत तुम्ही हे करतले. सद्याक रिकनेक्ट करचे ना, कित्याक हेल्थाची आमकां ऑर्डर येवपा जाय की बाबा रिकनेक्ट करा म्हणून ओनली वी कॅन. पंचायत मंडळाचेर वेचून आयिल्ली बायल पंच वांगडी दिल्ली जबाबदारी सक्षमपणान सांबाळून गांवची उदरगत करपाक शकता. ती घोवाच्या आदाराचेरूच प्रशासन सांबाळूंक शकता हो समज चुकीचो अशें मत आमदार देविये राणे हांणी व्यक्त केलां. सरकारान बायलांक दिल्ले 33% आरक्षणा खातीर नारी शक्तीक खऱ्या अर्थान उर्बा मेळ्ळ्या. ह्या निर्णयातल्यान बायलांची वेगवेगळ्या पावंड्याचेर उदरगत जातली अशें आमदार देविये राणे हाणें म्हणलां. वाळपय महिला मेळाव्या वेळार हळदी कुकुमाच्या कार्यावळीत ती उलयताली. आमची शक्ती, तुम्ही आमची शक्ती आणि आमची नारी शक्ती आणि आमकां ऑलरेडी मान मेळिल्लो आसा. एक 33% रिजर्वेशन दिवन आमकां हातून असेंब्ली आमकां 33% रिजर्वेशन दिवन एक नारी शक्ती अधिनियम म्हणून नवो रिजर्वेशन दिला. ताचे खातीर आमकां मान दिल्लो आसा आमच्या सरकारान, भाजप सरकारान. आनी हे इतले हिस्ट्री क्रिएट जाली हें रिजर्वेशन दिवन, कित्याक कोण खंयचोच सरकार हें करपाक पावना, पूण हें भाजप सरकार करपाक पावलो. महिला पंच जाली, पण ती पंच जाली कित्याक तांचो घोव थंय पयलीं पंच आशिल्लो नाजाल्यार कितें आशिल्लो. आनी तो आतां ताका ते फॉर लेडीज विमेन रिजर्व जालो म्हणून तो सीट महिलांक मेळ्ळो. पूण हांव म्हणलें तें आसुनी, पूण तिका ती संदी मेळ्ळी. ते मागीर त्या महिलाचेर आसता, बाबा तूं आपलें नांव करपाक शकता की तूं घोवाच्या नांवाचेरच काम करतलें. पण आमी पळयता की प्रत्येक चडशी हांवें पळयलां की एटलिस्ट 70% आमची जी आतां पंच निवडून आयल्या ती तांचे घोव येना आमचे कडेन कामां करपाक. ते स्वता येतात, ती स्वता येवन सांगतात की आपल्या वॉर्डान अशें अशें आसा, तशें तशें आसा. तांचे घोव आसा, तांकां एक्सपिरियन्स आसा म्हणून तांकां एडवायस दिता. पण ती स्वता येता आनी सांगता की आमचे अशे अशे इश्यूज आसा आनी आमचे अशे अशे इश्यू सॉल्व करपाचे आसा. तुमी तर एक महिलाक संदी दिना, आमच्या युवाक संदी दिना, जाल्यार ती कशें तांकां व्यासपीठ मेळटलें. स्पेशली आमच्या ग्रामीण सारको भाग हो अत्यंत गरजेचो आसा. आमकां अशी संदी मेळपाक आनी फुडें सरपाक, जाल्यारच आमचो भाग विकसीत जातलो आनी आमी कितें तरी करपाक पावतलीं. तुमकां एक पणजे सारक्या शहरान नाजाल्यार व्हडल्या शहरांनी व्यासपीठ दिवपाक की कोण महिला आपले कितें पदार्थ करता थंय तुमी वचून ते आपले विकपाक शकता. हांवें म्हज्या केरी गांवांत हँडलुमाचे क्लासीस सुरू केल्या. मोरजे दर्यादेग वाठारांनी दिसान दीस भटक्या कुत्र्यांचो वावर वाडपाक लागला. दर्यार भोंवडी करपाक येवपी लोकांचेर भटके सुणे हल्लो करपाक लागल्यात. पर्यटन खात्यान भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. पर्यटनाच्या दृश्टीत फामाद आशिल्ल्या मोरजे दर्यादेग वाठारात भटक्या सुण्यांचो वावर पर्यटकांक तशेंच थळाव्यांक सोदोवपाक लागला. दर्यादेगेंचेर आशिल्ले शेकवाले किंवा हॉटेलकार तांकां जेवण घालतात. कांय लोक ताजें मांस तांकां खावपाक घालतात. म्हणून हे सुणे आक्रमक जाल्यात आनी दर्यार येवपी लोकांक घास काडटात. मोरजे दर्यादेगेर एके थळावे बायलेक सुण्यान घास काडिल्लो तरी बी ह्या भटक्या सुण्यांची कोणें दखल घेतली ना अशें थळावे सांगतात. आम्ही आता सध्या बिचार आसा मोरजीम आणि जे जे कोस्टल आसा बीच टू मोरजीम, आरंबोल, आशवेम, मांद्रेम. आणि एकूच रिक्वेस्ट मागता सरकारा कडेन, आज ट्युरिस्ट लोक बिचार येतात भोंवपाक आणि जे जायते लोक ट्रॅव्हलिंगाक येतात, रिलॅक्स करतात, बसता, मजा मारतात. आणि एकूच मिस्टेक आसा कित्याक हे पेटे पळय बिचार आसा हेंची कोणूच आजून कुयदाद घेना न्ही आनी कोण विचारूंकय ना. सरकारा कडेन फाटीं एकूच मागणी मागता कित्याक फाटीं सांगलेलें तुवें की बीच अलावड, पेटे अलावड ना बिचाचेर आनी सांगलेलें अलावड ना. योग हांगा इंडियन मनीस आसा तो पेट्यांक घेवन भोंवता आनी पेट्यांक तुमी ते मास्क घालता ते मास्क आमचे कोता येवपाचें. कित्याक फाटीं एकल्या बायलेक तेंच्यांनी अटॅक केल्लो मोरजेची काय ती बिचार गेली चलपाक. कित्याक हेची कोणूच तुमी एक्शन घेना. हे सरकारान एक्शन घेवंक जाय. फाल्यां चाबलो बिवलो जाल्यार तुमी काडटले ताका 1000 रुपया दितले म्हणल्यार तेचे लायफ पिड्यार जातले. हेका आतां कोणूच तुमी एक्शनूच घेना. हेची सरकारान हेची एक्शन घेवंक जाय. जाल्यार पियाक सांगपाचें पेडण्याच्या जे पुलीस आसात तांकां पसून बिचार घाला, तेंचो फोटो मारा, तांकां फायन घाला. गाडयो बरे धरतात तुमी ते तुमकां बरें कळटा, हें तुमकां कळना. बिचार ट्रॅव्हलिंगाक लोक येता ते फाल्यां चाबलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण? फाल्यां तो मेलो जाल्यार कोणाच्या फॅमिलींतलो मरतलो. लोक हांगा येता बिचाचेर चलपाक, ताका व्यायाम करपाक जाय, एक्सरसायज करता. सरकारान एकूच मागणी मागता ताबडतोब एक्शन घ्या. हेंचे जे पेटे पळय जे भोंवतात तांकां सांगा तुमी पेट्यांक घेवन बिचार येवपाचें ना. विठ्ठलदास वाडा मोरजे 4 दीस फाटींच सुण्यान एका पर्यटकाक घास काडपाची घडणूक घडिल्ली.
काय पर्यटक भटक्या सुण्यांक खाण जेवण घालतात आणि ह्या सवयींक लागून हे सुणे पर्यटकांचेर हल्लो करतात. पर्यटन खात्यान भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. विठ्ठलदासम वाडा मुर्जी दर्यादेगेर आसात आणि ह्या दर्यादेगेर पर्यटक व्हडा संख्येन येतात. पूण काही जी आपली बेवारशी कुत्री असतात ते कुत्रे चढ पर्यटकांक केन्ना केन्ना तांचो चावो घेता आणि असे प्रकार घडत आहा. फाटल्या 4 दिसां पयलीं असोच एका कुत्र्यान एका पर्यटकाक चावो घेतलेलो आणि ताका जखमी केल्लो. जायते पर्यटक अशा बेवारशी कुत्र्यांकय खाणा जेवणा घालतात, मांसाहार प्रकार घालतात आणि हे कुत्रे परत त्या पर्यटकांक उरता. पण काही जाणांक हे कुत्रे चावो घेता असो प्रकार घडत आसा. पर्यटन खात्यान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाला इतिहास पुसून उडोवपाचे प्रकार आमकां कशेंच मान्य ना अशें म्हणून सांतिने चर्ची सामकाल्ले तुळशीचेर माती घालपाच्या प्रकाराचेर कांय समाज वावरप्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून कांय दिसां आदीं हे तुळशीची अवतिकाय जाल्ली. ताकाय लागून लोक बेजारिल्ले. आतां परतून तसोच प्रकार घडिल्ल्यान कांय समाज वावरपी फुर्योज जाल्यात. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेकारांचे सामकेच हाल जाल्यात. सांतिने चर्ची समितेरीच्या समकारा आशिल्ल्या तुळशी वृंदावनाचेर माती घालून ती दापल्या. ह्या तुळशी वृंदावनाक इतिहासीक म्हत्व आसा. देखून दर वर्सा पणजे कांय जाण ह्या तुळशीचे लग्न करताले. पण आता स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून हे तुळशीची वायट अवतिकाय जाल्या. ताका लागून लोक तिडकल्यात. इतिहासीक थळा सरकार ना करपाक उठला असो आरोप हेमा सरदेसाय सयत हेरांनी केला. मेळत थंय रस्ते फोडून दवरल्यात. ताका लागून येरादारीची कोयंडी जाता. दुल्लाक लागून मेकळो श्वास घेवपाक मेळना. सरकाराक जाग हाडून लेगीत सरकार कसलीच पावलां उबारना अशें पणजेकार सांगतात. A historical relic, as Sanjeev Bab Sardesai has said very clearly, ताणी म्हणला की खबर ना हे हिंदू रेलिक की क्रिस्तांव रेलिक की मुस्लिम रेलिक. जे कितें आसा ते हिस्टॉरिकल रेलिक ऑफ गोवा. इट्स अ हेरिटेज and there cannot be any mercy or any forgiveness if this has been tampered with. Is this the way the government is going? Absolutely no concern. Look at this mess here. Can you guys see this mess here? Everywhere there's a mess. Mud bharla, traffic jam सगळीकडे. कुत्र्यांक तुम्ही जय खंय वता थंय कुत्र्यांक ऑलरेडी कापून तांचे जे ऑर्गन्स आसा ते सेल करता. आमी जाली न्ही, गोंयकारांय आमी जाली सामकी कचरो. स्मार्ट सिटी, why are extra people not put here to do the job and complete it? Where is the money of all these? You are doing G20, हे 20, ते 20, खंय गेले पैसे सगळे? Where is the money going? I want to know. Every Goan wants to know where is the money going. Smart city म्हणून आमची झाडा कापतली तुम्ही जाय तेन्ना, देव तेन्ना तुमच्या हातून येना. That bird is supposed to give extra oxygen. What about that? You're killing people with less oxygen. पयलीं आमी ह्याच जाग्यार मेळिल्ले. सादारण म्हाका दिसता त्या गजालीक म्हयनो सुद्दां जावना. आनी हे जी तुळस आमी म्हणटा, जाचें तुळशी पुजन सादारण नोव्हेंबरान जाल्लें आनी ताजी दैना जी आसा ती कशी जाल्ली आसा तें आमी त्या वेळारूय दाखयल्लें. म्हणजे आमी कोणा कडेन उलयतात, अ डेफ इयर्स, जाच्या खातीर जांकां आमी सांगूंक सोदता, अरे हे कितें चल्लां, तुमच्या नजरेक हाडून दिलें, कारण तुमी आंधळे जाल्ले आसा. तुम्ही भेड्डे जाल्ले आसा, ताजे फुडें तुमी आंधळे जाल्ले आसा. स्मार्ट सिटीचे जे कॉर्पोरेशन आसा ते संजीत बाब रॉड्रिग्स हाजें नांव घेतिल्लें त्या दिसा की तुज्या कडल्यान तरी अपेक्षा आसा म्हणून. पण ही तुवें स्थिती करून उडयल्या पणजेकारांची आनी पणजेची. हे इतलेंच न्हय, ते फुडें झाडां आसात. हांगासरल्यान जर हांव असो सरळ वचत खूब तेंपान ह्या रस्त्यान गेलो, थंय पिंपळाची झाडां आशिल्लीं ती मारून उडयलीं. आतां वडाचें झाड मारता. हे कितें चल्लां स्मार्ट सिटीच्या अंडर काय म्हणून? भेऱ्या जांकां दिसयना अशा गव्हर्मेंटाच्या कानान वता, अशा गव्हर्मेंट जांकां कांय कळयना कितें चल्लां तें. आनी ते ऑफिसर्स जे आसा ते आपले बैला सारकें काम करतात, मेंढरा सारकें काम करतात. एक हांगा कोण दिसना. अक्षरशः दयनीय स्थिती ह्या सिटीची जाल्ली आसा. स्मार्ट सिटी कोणा खातीर? ओदोळा प्रश्न केलो, स्मार्ट सिटी कोणा खातीर? लोक उरतले मरे ह्या स्मार्ट सिटीन?
जे दुय्यम तरेचे हांगा जे काम चालू आसा सब स्टँडर्ड काम चालू आसा. तुम्ही जर पहिले स्मार्ट सिटीचो रस्तो जर पळयत आता परेड ग्राउंडा कडलो क्रिटिकल जे हॉस्पिटल आसा थंयचो अशा पद्दतीचे काम बंद करात. हॅव सम सेन्स. लोकां खातीर तुम्ही मात्र विचार करा मरे. आमी हांगा सांतिनेज चर्च सिमेट्रीच्या भायर आसात. परत एकदा तोच इश्यू हे हिस्टॉरिकल रॅलीक जे आसा ते परत डॅमेज जाला. ताजेर परत माती तांणी घाल्या आनी मदीं आमी प्रोटेस्ट केल्लो तेन्ना केसींग घाल्या. त्या ताजे केसाच्या वयरूय माती घाल्या आनी द टॉप पोर्शन ऑफ द हिस्टॉरिकल रॅलीक हॅज बीन डॅमेज्ड. सो हू इज अकाउंटेबल फॉर दीस? इन द नेम ऑफ स्मार्ट सिटी द हेरिटेज इज बींग डिस्ट्रॉयड. आणि आता तुम्ही जर पळयत न्ही हांगा जर पळयत जाल्यार दीस इज हाव इट लुक्ड अर्लियर एज रिसंट एज नोव्हेंबर 2023. मागीर ताजेर हांगा 26 डिसेंबर म्हणजे क्रिसमसाक दुसऱ्याच दिसा ताजेर हाडून माती घाली. हांगा येवन आमी सांगले अरे बाबा सांबाळा सांबाळ. तेन्ना पासून सगळे सारके आशिल्ले, सगळे पार्ट्स ताजे सारके आशिल्ले. जेन्ना आमी 12 जानेवारीक आयले तेन्ना पळयताले हाका प्लास्टिकेन बांदून दवरला आनी तो फुटला. आनी फुटला म्हणटकच हांवें येवन क्लोज स्टडी केली. पळयता जाल्यार हो तो तुमकां मार्क दिसता दॅट इज ऑफ द शॉवेल. तांणी फातरांनी पासून काडूंक ना तें शॉवेल घालून तें काडलें आनी तो वयर पळय तो रावंड बुराक आशिल्लो तो फोडून उडयलो ताजो. एन्ड टुडे ताजेर मागीर वेलिंगकार बाब म्हणटा ताणें हांगा येवन एक जाळी घाली. म्हणजे बाबा प्रिजर्व इट म्हणून जाळी घाल्या आसतना दे हॅव कम एंड दे हॅव पोर्ड ऑल दीस पर्टिक्युलर थिंग एंड सी द ट्रेजेडी ऑफ ऑल दीस. हांव तांकां तेंच सांगतालो आतां. ते सोदताले की वयले जे पळय 2-3 फातर आसा ते हांगा आसा काय म्हणून. पूण ज्या दिसा तांणी हाजे वयली माती काडली वो फोडून तेन्ना आय एम 100% शुअर तांणी ते व्हरून खंय तरी एका कोनशाक भायर उडयलें आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचें बुलेटिन हांगात सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, N for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.